देवबरोबर रेस्तार विभागाचे हांव कोंकणी भाशेंतली निकेतरा कार्यक्रम आसा आज परत ब्रेस्तार आयला आनीक तुमच्या मुखार हांव रेमंड डिकुनाता कडेन 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर आनीक 189ನೇ एपिसोड घेवन आयला 189 एपिसोड पूर्ण जाल्यात आनी 89ನೇ एपिसोड घेवन आयला सुमार 4 वर्सां तुमची आनी आमची मुलाखत जाल्या V4 न्यूज हांच्या ह्या साधना मुखांतर आमी तुमकां हर एक पटी लाईव्ह मेळटा हर एक ब्रेस्तारा 7 वरांर मेळटा आनी ही मुलाखत आमची आनी तुमची जाता आज परत कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र जावन एक अव्वल व्यक्ती पूण कोरोना टायमाचेर ताका मेळिल्लें संकट ताका मेळिल्ले समस्ये ताचे काम वचोवन ताणें कितल्या जाणांक हेल्प करचें ताचे ते वृत्ती वचोवन कितेंय जावन पिडाय येवन सर्वायव जावन समाजांतल्या जात कात मत कांय पळयनासतना ताका सगळें हेल्प केलें म्हणून एक हेम्यान आज सांगचो आमच्या मदें मरवंते प्रकाश पडियार आसा स्वागत तुमकां प्रकाश पडियार थँक्यू स्वागत म्हणटा थँक्यू सर तुम्ही एक एकडे डिंकी रेस्टॉरंट कामाक आसल्या तेन्ना तुमची म्हाका वळख आनी तुमी एक बरें सर्वीस आनी बरें करतले स्टील त्या कोरोना कोविड-19 नंतर तुम्ही कश्ट काडले पळयला हांवें कित्याक म्हळ्यार हांव ड्युटी सगळ्या वचून करतना तुमी म्हाका मेळटले केदाळे तुमी त्या स्टेट बँकाड तेणें केदाळे आसतले तुमकां घरा वचोंक जायनातलें तुम्ही रूम कर रावल्यात आनी सो मेनी तुमचे ताच्या मदें तुमी वॉलंटियर करतल्यात कश्टतल्यांक वचून पळयतल्यात ताच्या मदें तुमकां जोर ट्युबरक्लोसीस जालें एडमीट जायचें पडलें असले मस्त विशय देर आर सो मेनी थिंग्स तुमच्या लायफांत ह्या फाटल्या कोविडान केल्लें तेलें मस्त जाणां केलां आसतलें पूण आमकां रेफरन्स एकलो कोंकणी मनीस मेळ्ळो देखून लोकांक दितेले उणें नात म्हूण आमी सांगूंक जाय कितें म्हणटाय तूं येस कश्टांक लोक स्पंदन करता ह्या कोविडा टायमार स्पंदन केलां आनी तुमचें तसं जाल्यार तांणी वाचयला होय सर म्हणलें वारी इम्पॉर्टंट सांगा तुमचे तलो एक मनीस मरवंते तावन म्हळ्यार उडपी तावन खंय जल्मल्यात तुमच्या आवय बापायचें नांव कितें भाव भयणीचें नांव कितें सांगा तुमचें एज्युकेशन खंय जालें सांगा मिगेल नांव मरवंते प्रकाश पडियार मिगेल आनो गणपती पडियार तो सोशल वर्कर आनी विलेज पंचायतांचो मेंबर मरवंते विलेज पंचायत मरवंते विलेज पंचायत 10 ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ एकलो तो खंयचे एक पब्लीक ग्रीवेन्सेस आयल्यारी मरवंते समस्या आयल्यारी तो सयत मुखार वचताशिल्लो सो ते मिगे ब्लड आसा मिगेल अम्मा राधाजी पडियार ती उडपी गांवची ती कल्चर्ड फॅमिलीतून आयिल्ली ती 8th स्टँडर्ड तेदना त्या कालारी सुमार 1940 जानी बरं वय ती भारी एक डिसिप्लिन्ड आनी लायक कसुती आनी रंगोली आनी भारी एक एक्टिव बायल मनीस भारी एक लायफाचो लायक शिकी जीएस लिडरशीप हय शिकी जे लायक कोण काम करी जाय हें करी जाय गांवांत नांव करी जाय म्हूण सगळें तिगेलें एक मोटिवेशन आशिल्लें आमकां म्हाका ताका भयण्यो आनी हांव एकलोच ओटू 4 जन खंय एज्युकेशन म्हागेलें एज्युकेशन फर्स्ट मरवंते सरकारी हिरे प्राथमिक शाले कन्नड माध्यम कन्नड माध्यम सकळवरी हांव बारी एक ऑर्डिनरी जावनूच एज्युकेशन केलें कडेन नेक्स्ट नावुंदा हायस्कूल केलें नेक्स्ट गंगोळेंचो SV ज्युनियर कॉलेजान मिगेल PUC जालें एज्युकेशन म्हळ्यार कशें ना म्हणून थोडें म्हाका कळ्ळें कडेरी मिगेल हांव चिके हुशार नाशी हें जालो अर्निंग उणी जालें तेन्ना म्हाका घरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिगे रायली भयणां आसात भयणी आसाची भयणी तुमगेले नंतर वा भयणी दोग फुडले एक वय दोग व्हडले कडेरी एक लास्ट मिगेल नंतर व्हडीक वय मस्त काम आसता वय फॅमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका एट द 18 मेळ्ळी वय तें म्हाका ते शिकचें मेळ्ळें आनी सर्व हें करता जालें स्ट्रगल करता जालें फॅमिली पळोवका मिगेल अर्निंग्स पळोवका आनी हेजे गीत मिगेल एक ब्लड सोशल एक सर्वीस हें चिके आयलें थंय केलें काम वय हय PUC नंतर डिस्कंटिन्यू केलें कडेर एक सायकल अंगडी स्टार्ट केली अण्णान तांचो हांव अण्णाक सपोर्ट करून घेवन अण्ण राबिल्लो ताजे वटू गांवांत एक साधना समाज सेवा वेदिके म्हणून ताजे एक अध्यक्ष जनार्दन मरवंते म्हणून तो बरें एक लायक सोशल वर्कर आनी टिचर तो नवी इज रिटायर्ड 82 तो बट वय मास्टर
स्टील ही इज ॲक्टिव्ह. सो आता असा आयकॉन आणि आयकॉन होय. ही इज अ फ्रेंड फिलॉसॉफर अँड गाईड एंटायर ते मागेल्या लाईफ आता 40-50 इयर्स लेगून. सो म्हाका एक फ्रेंड फिलॉसॉफर गाईड जावन आसा. आनी हांव मिगेल एक्टिविटीज एका गांवांत सुरू केलें. साधना आनी हळे विद्यार्थी संघ दुसरे संघ संस्थे तशीच हांव तालूक मट्टा आयलो जिल्हा मट्टा. आतां हांव मिगेलें एक्टिविटीज दक्षिण कन्नड उडुपी अशी एक 2-3 जिल्हे कासरगोडू अशी तशी आसा. तशी म्हाका अर्निंग करता करता एक हें सोशल कन्सेप्ट मन आयलें. मिगेल्या लायफांत एक प्रेशियस टायम की थोडे दुड्डू की पैसे की कडेरी एनर्जी ताका आमी एनर्जी घालता एक्टिव्ह वर्कर जावन आशिल्लो हांव. एक्टिव्ह वर्कर जाल्ले कशें जालें म्हळ्यार म्हाका खुशी मेळ्ळी. हे लायफा मस्त सगळे घोटाळे येता समस्या येता पर्सनली येता आनी फॅमिली विशयान येता आनी अर्निंगा विशयान येता. हांव एक म्हळ्यार स्वता सेल्फ मेड मॅन म्हणटात. म्हाका बॅकग्रावंड कसं ना अशें हांवें एका LIC एजंटार जॉब सुरू केलें. तेवें थोडे जनान कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें म्हाका बिल्डअप जालो. तुमगेले अन्नाक आनी TMA पयच्यानी कनेक्शन आशिल्लें. वय 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 TFI आमगे गांवां आयला. त्या इलेक्शना वेळार हांव सान आशिल्लो पळयलें आनी तेन्ना काँग्रेस लिडर आहा न्हू. वय वय आनी तेन्ना एक TFIचें कनेक्शन आशिल्लें म्हळ्यार व्हड विशय. वय TFI आनी हेजी कोडगी GS आचार एट्रे मंजय शेट्टी तेन्ना सगळा MLA ते सगळे लिडर्स आन वता आशिल्ले तांगेले गी तांणी आमगे थंय येता आशिल्ले. तुमगेले थंय येता आशिल्ले न्हू. वय 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 एट्रे मंजय शेट्टीन आमगेले अन्नाक एक ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೇಳಿ म्हळ्यार ಇಕ್ಕಿಟ್ಲೆ म्हळ्यार ನಿಮಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ तेन्ना ते कालारी जॉब वच्चे जॉब घेवसून दिवचे कितले एक क्रम म्हळ्यार लयक एक आत्मीय आशिल्ले एका वेल्विशर आशिल्ले जॉब घेवन दिवका म्हळ्यार ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಡಿಯಾರ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ते आमकां एक आश्चर्य दिसता. आनी तेन्ना एक लेटर दिलें जॉब जस्ट एक आमगेले फॅमिली हिस्ट्री बरोवन अशें शिव मनीस अशें आसा हाका एक सगळ्या फॅमिलीक एक नीड आसा एक जॉब घेवन दिवका म्हणून. तशी ಕೆಲವು ಜನ जॉब आमकां कडेन ते मेळूना एका वचूना. वचूना कॉमर्स गी आमगेले सायन्स सायन्स घेतलें. हय सायन्स घेतलें. लायक आशिल्लें जाल्यार तुमी इंजिनियर वय वय ते म्हाका 2 वर्सां सायन्स घेतलें बारी खुशी आसा. स्टील आय एम रिमेंबरिंग दॅट वन. आतां कोणी स्टुडंट्स कोणी सायन्स घेतला म्हळ्यार हांव निमगिता कसला सायन्स घेतलें म्हणून केलें म्हळ्यार देर शूड बी वन पर्पस. हांव पर्पस नाशी घेतलें जाल्यार एक पर्पस आसून आतां घेताच. आतां हांव निमगितना पसंत जाता म्हळ्यार डॉक्टर जाता इंजिनियर जाता अशी हें करता म्हूण तांणी सांगता MSc BSc ताणें तोंडा येता एका तांगेले दोळ्यान तो तांगेलो येस हांव तें कॅच करता आनी हांव विश करता कंग्रेट्स करता तांकां. हांव सांगता हें तुमगेलो गोल अचीव करता. येस तुमी ते जॉबा विशयान सांगा. मागीर तुमी जॉबाक आयले. जॉब आयलो LIC एजंट जालें. कडेन 6 months रेनी सिजन म्हाका LIC बिजनस आनी मेळ्ळी आमगेले रुरल एरिया आनी म्हाका कसं सेंटर ऑफ इन्फ्लुएन्स काही नाशिल्लें. हांवें एक प्रयत्न करून थोडे केलें. क्लब मेंबर जालो म्हाका स्कूटर मेळ्ळें एक वय वय ते 1990 स्कूटर घेतलें आनी चिके मिगेल गांवां इम्प्रूव जालें आनी थोडे केले शिवाय मस्त करूं जाय न्ही आउटस्टँडींग अचिवमेंट करूं जाय न्ही जाल्यार कडेरी हांव जॉब सेरू एक 12 months वर्कींग जाता एक सॅलरी म्हणून मेळटा अशी तशी म्हणून हांव हे फूड एंड एकोमोडेशन जॉब एक कॉलेज अंतू मेस की वार्डन की आनी एक होटेल लायन. सो हांव सद्या बेंगलोरांतू हांगा मुडबिद्रेन सगळ्या कॉलेजांतू मेस आनी हॉस्टेल इन्चार्ज जावन आशिल्लो. वय वय सर्कमस्टान्सीस हें जावन हांव कडेन चेंज केलें कडेन हॉटेल लायना ओके इट्स ऑल्सो गूड म्हणून अशें दिसलें म्हाका आन हॉटेल जावन आशिल्लो आज्जा न्ही आनू येस आनी हॉटेल कन्सेप्ट म्हाका कळ्ळें कसं ना कितें म्हणून तशी हॉटेल लायना. दुसरे कडेन कल मागीर कडेन म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान एका हांगा डिंकी डायन कद्री पार्क येद्राका सुवर्ण सुंदर म्हणून ताणें म्हाका सुपरवायझर पोस्ट दिलें. एक आमकां कलाकार तो येस सुवर्ण सुंदर कलाकार म्युझिशियन वय सुपरवायझर पोस्ट दिलें. सगळे 60 स्टाफाक हांव सुपरवायझर जालो. इट्स अ चॅलेंजींग एंड व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्सपिरियन्स टू मी. इवनिंग आनी बार रश बारी रश आशिल्लें. शुक्रवार फ्रायडे सॅटर्डे संडे आमकां बसचे जाग ना एका तितले रश 40 टेबल हय 40 टेबल ऑनलायन पार्सल अशी येवन वचची पार्सल आनी टेबल हाका
एक टेबल खालोचे वेट करचे हां वेट करचे हय आमी तितले जाणां एडजस्ट करून हे काम केलें हें केलें आमचें एक टीम वर्क जावन आमी काम कोन्न केलें ताका एक हांव गुडवील मिगे वेरे ताका एक बरोसो येयलो म्हाका बरें एक पेमेंट की हें की तें की ऑल फेसिलिटीज हां वय फूड एंड एकोमोडेशन थंय वयर राबचें हें सगळें आशिल्लें बारी एक मिगे लायफांत एक लायक ब्लॉसम जालो डिंकी डायना हांव मँगलोरांतू हांव मरवंत एक सान हळ्ळीच आयिल्लो हांगा इतलो व्हड रेस्टॉरंट एल्लिದ್ದೀರಿ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ म्हणटना ಕೂಡಲೇ एक नंबर म्हाका पळयताच ओ म्हळ्यार थंय म्हाका केलो जावन पळयला तुमकां मस्त जाणांची गुर्त आसा तुमकां थंय पळयलो येस म्हाका थंय आळवासान आशिल्लो पळय न्ही हय प्रति एक एम एल आयला हांव तांगेले उलोवचें वता आशिल्लो म्हाका हांवें पेटत आशिल्ला वेरियस कामत की अंगारा की आनी प्रत्येक हरीश पुंजा कोट श्रीनिवास पुजार आयलो प्रत्येकले हांव अशी जस्ट एक तांगेले एक उलोवचें सुपरवायझर म्हळ्यार एक ओवरऑल येस 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 आनी फूड कसं दावक तांकां तांगेले नीट कसं आनी हॉटेल बग्गे हें कसं फूड आसा म्हणून सो तें एक लायक एक हांव एक पी आर अशी हय तांकां एक पी आर अशें हॉटेल लायना पी आर पब्लीक रिलेशन येस 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 तें केल्लें सर रेमंड सर तें म्हाका केल्लें बारी खुशी आसा सो 3-4 इयर्स 3.5 इयर हांव वर्क केलें एक ब्रेक काडण्याचे टायम आयला येस येस कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा मरवंते प्रकाश पडियार तो तुमी ताचे वैभव आयकलो डिंकी डायनांत तो कितल्या हाचेर आसलो आनी फूड एकोमोडेशनार आसलो कोरोना आयिल्ल्या क्षणांत ताची परिस्थिती कशी बदलली म्हणली ताची बारी बेजाराची दुका बरी काणी मुखल्या एपिसोडार राव आमच्या सगळ्या पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र हे ब्रेक काण घेता स्वागत मग कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा मरवंते प्रकाश पडियार तो मरवंते उडपिसो आनीक मंगुरांत डिंकी डायनांत काम करनासलो आमकां ताचो ओनर आमकां कोत्ता बरो मनीस पूण कोरोनाच्या टायमाचेर रेस्टॉरंट बंद जालें आनीक एक 25-30 जण कामाचे आले एकच बरी ते रेस्टॉरंट क्लोज करचें पडलें आनी प्रकाश पडियार रस्त्याक आयलो आनी कितें जालें म्हणल्या विशयांत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐका सांगा सर काय झालंय रेवंड सर वन ऑफ द डे द रेस्टॉरंट क्लोज सांगा वय इट्स ए थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स टू मी वय वय कोरोना आयिल्लें म्हाका फर्स्ट टायम अशें आश्चर्य जालें आनी पुरो जन गांवां गेले म्हाका गांवांत घर कंप्लीट कोलॅप्स जाला लास्ट 17 इयर्स लागून थंय स्टे नाची कोणी नाची मिगेल फॅमिली बँगलोर आसाची एज्युकेशन जॉबा खातीर हांव म्हाका हें हें कोस्टल लायन म्हाका बारी इंट्रस्ट बारी इश्ट हांगाच कल्चर हांगाच फूड हांगाच वेदर तशें हांगा म्हाका हय म्हाका हेटेनी कसं नाही जावं हांगा आसता म्हणून कोडयानंतर राबू गांव येस 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 म्हाका हें वेल नोन प्लेस फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स आनी हय जॉब केल्लें एक एडिशनल म्हाका हें जालें हांगा गुर्त जालो हे तुळू कल्चर कोंकणी तुळू कन्नड मिक्स जावन आशिल्लें कल्चर आसा मो इट्स अ युनीक वन आनी म्हाका वर्ल्डांतू हें अशी एक दुसरें ना सो हांव पंचभाशा प्रदेश येस 5 भाशेक गोतू आसो का येस भाशा ಕೆಲವು उलोवचें येता आनी ಕೆಲವು अर्थ जाता तुळू म्हाका अर्थ जाता ब्यारी अर्थ जाता कन्नड कोंकणी आनी इंग्लीश पंचभाशा जायत येस आनी कोरोनाच्या टायमार कसं जालें सांगा हांव हांगा लॉड्जा रूम करया म्हणून मन केलें मरे रेस्टॉरंट क्लोज जालें हय रेस्टॉरंट क्लोज ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು गांवां गेले गांवां वचचें म्हाका ना हांव आनी थंय सांगानी खंय वचचें म्हणून मिगेल जाग्यार हांव आयलो म्हाका लॉड्जा राबका पडलें एक मिनिमम रेंटाचो लॉड्ज पळोवन हांव राबला बंदर सायडांतू आनी अशी डे टू डे वता आसतना कशी त्या लॉड्जाच्यान तुमकां कशें हेल्प केलां सांगा ताणें तो रेजर वचून तुमकां हय हय तो लॉड्जाच्यान कोरोना टायमार हांव अशें आयलो म्हूण कळ्ळें अशें आयलो म्हूण कळ्ळें रे ताणें नाविद्य हेद्रबेडी म्हळें आनी म्हाका लॉड्ज पळोवंक गेस टिकेची लॉकडावन टायमार तुका रेंट दिवचें नाका तूं हें म्हणलो म्हाका हुशार ना म्हणलो आनी 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ म्हणलो अशी आनी दुड्डू आशिल्ली तशी एकलो मापलो वय मुस्लीम येस येस मुस्लीम हमीद बाय म्हणून हांव ताका बारी रेस्पेक्ट करता बारी आय सॅल्यूट हिम आनी हमीद बायन म्हाका दुड्डू आशिल्ली तशी घेतले आनी हिंद मुंदे जाता म्हूण सांगलें जाल्यार हांव तुका हें करना हांव कोंकणी
हांव तुका एक वर्थ मनीस जावन आसता आनी इट्स ए हांव मिगेल प्रॉमिस म्हूण सांगून तशी आसा हाजी 2 years जालें सगळें चंद कोन्न आसा आनी स्टील ही इज म्हाका हेल्प करता आसा वेदव्यास कामात कशें हेल्प केलें सगळं हय सिटीन तूं आमच्यो दोगे जण MLA इंट्रस्टिंगली दोगे जण हांगा भरत शेट्टी आनी वेदव्यास कामत दे आर फ्रॉम कुंदापूर दी वेदव्यास कामत म्हळ्यार दक्करबाळ ही इज फ्रॉम सिद्धापूर आमगेल कुंदापूर एक आमचो एक मनीस कोंकणी एकलो MLA आसा म्हण म्हाका हेम्मे खुशी आसा हय डिंकी डायना रेग्युलर आयिल्लो हांव मेळटाशिल्लो गुर्त करून घेतलो उरलेलो कशें आसा कितें म्हण निमगेलो तशी हांगा सिटीन तो हांव आसतना म्हाका सिटी हॉस्पिटलान आशिल्लो हय मलेरिया प्लस हें जालें ताप सडन मलेरिया अटॅक जालें ताप आयलो आनी बारीक कश्ट जालें रुमांत लॉड्जांत कडेरी हांव सिटी हॉस्पिटला वचका पळय हमीद बाईन थंय गेलो हय न्हय म्हाका हांगा शेणै म्हूण येड डॉक्टर आसा KP शेणै म्हणून ताणें म्हाका तूं सिटी हॉस्पिटला वच म्हणलो तेची लुंगिरी हांव सिटी हॉस्पिटला जॉयन जालो म्हगे कडेन दुड्ड ना एडमीट जालो पळोवंक अशें पुणे आसा वेदव्यास कामात आसा कोणी आसा म्हणून तशी हांव एडमीट जालो मागीर मेडिसीन स्टार्ट केलें ट्रिटमेंट सुरू केलें एक 8 दिवस 10 दिवस जाले कडेन हगूर डिस्चार्ज विशय येतना मागीर पयशे कशे करचे म्हणटना तुमगेले कांय दुड्ड ना ना मागीर कांय ना हांव कडेन थ्रू सेवांजली ट्रस्ट तांकां कॉन्टेक्ट मागीर दुसऱ्या फ्रेंडान एक 7-8 नंबर दिलें MLA हंगेलें तंगेलें तांचो वेदव्यास काम सेवांजली ट्रस्ट तांकां मिगेल मेसेज कळ्ळें हांव हांगा सिटी हॉस्पिटल आसा आतां डिस्चार्ज करूंक आनीक 2 days वेट करता आसा म्हाका पयशे डिस्चार्ज जाल्ला हय पयशे भरच्याक 2 दीस तो वेट करता आसा अशें क्रिटिकल मोमेंटार आसा हांव कुंदापूर हांव मरवंते पडयार अशें म्हणून सांगलें कुडले ताका जन आयलें मिगेल कितलें बिल पळयलें म्हळ्यार वेदव्यास काम सेवांजली ट्रस्ट जन आयलें मिगेल बिल पळयलें चेक घेवन आयलें रेडी केलें हें केलें आनी डिस्चार्ज केलें एक पैसो दुड्ड घेनाशी तुमकां भायर सोडलें येस सेकंड टायम वापस म्हाका कश्ट म्हणटना आनी कोणान एक 10,000 दुड्ड वेदव्यास कामतीन दिवशिल्लें थर्ड टायमार पैरी प्रकाश शेट्टी गोल्ड पिंच होटलाचो ताणें पब्लीक मस्त जन दुड्ड दितना वेदव्यास कामतीन एगैन मिगेल नांव सांगून घेवन वापस म्हाका दुड्ड दिवशिल्लें सो ही हॅज हेल्पड मी सेवरल टायम्स नीड आसतना पुरो मल्टिपल टायम्स येस वेदव्यास कामतीन केलें तशी सुब्राय चोक्काडी म्हणून ताणें एक साहित्य तो तुमकां वेनलॉकाचे एक्सपिरियन्स सांगा हय हॉस्पिटलांत कडेन म्हाका वापस TB अटॅक जालें हें सगळें म्हाका अशी सगळें एक नमुने संघर्शದ आनी भाಳ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನ जालें फुडा वरवीं कितें फूड निमित्त की कसंकी फूड वेदर की कसंकी जालें तद निमित्त म्हाका बॉडी सेन्सिटीव जालें म्हाका कोरोना एक अटॅक जाय न्ही बट कोरोना किंत वापस TB अटॅक जावन हांव कंप्लीट हें जालें हय TB म्हूण कळ्ळें TB म्हूण कळ्ळें मागीर एडमीट जावपाक पडलें हांव कुंदापूर एडमीट जालो वापस हांगा घेवन वेनलॉक एडमीट जालो वेनलॉक हॉस्पिटल पळयल्यार हायटेक हॉस्पिटल म्हाका आश्चर्य जालें खुशी जाली देव म्हाका हांगा लायक हॉस्पिटल आतांच्या गव्हर्मेंटान ह्या फुडेच्या गव्हर्मेंटान हांगाच्या मंगळूरच्या विशयांत एक लायक हॉस्पिटल आसा म्हणचे तुमी येस व्युअर्स सांगता हांव लायक एक हॉस्पिटल वेनलॉक आनी डॉक्टर्स की नर्सस की आता मॅनेजमेंट कोण म्हूण आमकां आगत ना बट दे आर मॅनेजिंग हय दे मॅनेजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स हय दिवसा 100,000 जन पेशंट आयले तेकूत आनी एडमीट करून घेता आसाची आनी प्रत्येक आम 2 टायम्स आमकां डॉक्टर येवन आमगेन पळयता नीड आमकां कसं जावका वाकत दिता फूड एक्सलंट फूड सकाळी फूड राखता आमी दनपार राखता संजे राखताची 3 पंता फूड येस फूड आनी सगळं व्यवस्थित चल्लें लायक जालें म्हाका ट्रिटमेंट जालें हांव सुदारलो कडेन म्हाका डिस्चार्ज केलें हांव हे हॉस्पिटलाक म्हाका ट्रिटमेंट दिल्लें हे गव्हर्मेंटाक वेनलॉक आडळित मंडळीक अथॉरिटीजांक हांव भारी धन्यवाद सांगता TB एक वेच्चे TB कंप्लीट केलें हय कंप्लीट केलें कडेन वापस पयर टेस्ट केलें आतांची वेनलॉक टचस म्हाका आतां दे आर गिवींग मेडिसीन हें कोरोना टायमार पुरा येस हें पुरा कोरोना टायमार हय 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 कोरोना COVID-19 अंतू जालेलें पुरा हय कोरोना एक म्हाका हें TB म्हाका एक पुनर्जन्म म्हूण लागता हांव तितलो एक वीक जालो तितलो एक म्हाका सफर जालो म्हाका आश्चर्य जालें आनी म्हाका सामकें बॅड हॅबीट ना जाल्यार तिका म्हाका TB आयली आनी तुमी प्यूर वेज प्यूर वेज आनी कसलेय हॅबीट ना ड्रिंकींग स्मोकिंग नॉन वेज आनी कसलेय एक पान जर्दा कसलेय हॅबीट ना लकीली ते मिगेल आनंद निमित्त आयलें म्हाका आनी हांव तें एक आशिल्लें जाल्यार हांव अनेक ರೀತಿ ಓದ್ತಾशिलो ಡಾಕ್ಟರ್ सांगताशिल्ले ನೀವು ಎಂಥದೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ म्हणून हांव ಡಾಕ್ಟರ್ सांगलें सर ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು म्हाका डॉक्टर सांगलें म्हाका
ನಿಮ್ಗಿಲ್ವ ವೈ ವೈ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಬೇಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಸಂಗ್ಲಾಮೆ ಸರ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಾತು. ಒಂದು ಹನಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದುಶ್ಚಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. हागाದ್ರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ನೋಡುವ ಮಾಡುವ सर तुमचे व्हॉलंटियरशिप करतले तुम्ही कशी सगळा त्या सगळा हां त्याच्यामध्ये वय फूड दिवचे हंग सगळा पब्लिकान म्हाका मस्त लोकांना फूड दिलें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन गुजराती समेत आयले फूड दिवच्याक काही दनपारा वय हांव स्टेट बँक ग्राउंड आशिल्लो 100-200 जन आमी आसाची प्रत्येक जन 11-12 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ करताची हांव चिक व्हॉलंटियरशिप केलें लायನಲ್ಲಿ निल्ली क्रम प्रकार तಕೊಳ್ಳಿ आणि ಕೆಲವು जन फूड 3-4 घेतलें एक्चुअली मॉर्निंग फूड येनाशिल्लें आमी फूड दिवसाचे फूड दवरगे मॉर्निंग सकाळी यूज करताशिल्लें सो बेळिಗ್ಗೆ आमकां रात्रीचे फूल दिवसा फूड कितले घंटा ते दिता ती रात्री फूड आयलें कितले घंटा ते 7-8 गंटक 8 गंटले येस ते दवरचार उरतलें हय हय एक एक्स्ट्रा घेतले रे हांव ते एक फूड सकाळीक कडेरी दनपार येता फूड संजे टी काफी बिस्किट हಣ್ಣು गिಣ್ಣು सगळें आयलें आणि हां वेदस कंपनी टीम आयलें दुसरें आयलें दुसऱ्या पार्टीच आयलें ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऑल कम्युनिटी तुमकां ते बिर्याणी दिवंक आयलेलें कसं ना ते बिर्याणी बदला 100 ते मुस्लिम एकलो नॉन वेज दिवचे आयलो नॉन वेज घेऊ ಕೂಡ हांव सांगलें ಇದು ಏನು नॉन वेज म्हणलो तो नॉन वेज बिर्याणी म्हणलो सर ನಾನು ವೆಜ್ ಅಂತ सॉरी म्हणाला वापस घेतल्या कडे म्हाका दुड्डू 100 रुपीस दिल ताणें मुस्लिमान म्हाका आश्चर्य जालें सगळे एक दुड्डू 3 जेवणां दुड्डू म्हाका एक जेवण हांव वापस केलें नॉन वेज म्हणले कडे वेज जेवण घे तूं भायर म्हणून म्हाका 100 रुपीस दिल्ले स्टील आय एम रिमेंबरिंग मुस्लिम कम्युनिटी ए गुड हार्टेड नाही ते हांगा जात धर्म काय ना 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 इट इज नथिंग टू वरी टू से अबाउट एनीथिंग होय राव एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत घेतला कार्यक्रमाचा आमच्या मरवंते प्रकाश पडिवार पळया कोरोना टायमाचेर कितें पुर्रा संवाद जातालो म्हणलें ताच्या तोंडात ऐकया आनीक आसा आनीक व्हड मनशांनी हेल्प केले आसा राव आमचे सगळं पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेतला एक ब्रेक काढून घेता स्वागत मग जन कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा मरवंते प्रकाश पडियार तो डिंकी डायनांत बारीक आरामाच्या कामार आसलो आनीक कोरोना मार्च 22, 2019 ते दीस लॉकडावन अनाउन्स करच्या पयले ताचे कडेन कसले फॅसिलिटी आसल्यो तुमी आयकले दळत ताच्या उपरांत ताका TB आयली ताका कश्ट आयले ताचें काम गेलें ताका गांव वचोंक जायना पूण लोकान ताका सोंड घालूं ना आपणा पैकींतलो एकलो म्हणल्यार कधी ताका हेल्प आनी कितें जण आसात सांगा पडियार बाब आनी कोण म्हाका आकाशवाणीचे बारी टच आशिल्लें हांगा भाशण दिवचे आयला आनी हांव आकाशवाणी वय मंगळूर आकाशवाणी 40 वर्सां आजीकू रेडिओ आयकत हांव आजीकू रेडिओ फॅन म्हाका हांव ब्रह्मवारचे दल्ल्या दळा तुमी स्ट्राईक वय होराट केला मी गेले बंद जावन वय बंद जावन आनी ते वापस ते टवर उठकाराका म्हणून हांव चिका मस्त होराट केलो पर्सनल इंटरेस्ट घेवन गेलो हांव ते बारी एक होराट केलें आकाशवाणीचे कळ्ळें तेन्ना डिंकी डायनांत आसतना तुमी डिंकी डायना आसतना वय ना वय आसतनाची डिंकी जायना आसतनाची म्हाका आकाशवाणी रेग्युलर वापस टच जाला डिंकी आनी आकाशवाणी लागलागी तांणी फ्युचर आमगे येता आशिल्लें प्रत्येकलें येता आशिल्लें पुरो जनाल गुर्त जालो आनी वसंत कुमार पेर्ला तोय गुर्त जालो रिटायर्ड जालो दुसरो आयलो सदानंद पेर्ला आनी शरबेंद्र स्वामी सनसेप्टा फर्नांडीस जाल्यार एक इंट्रस्टिंग काणी ती कशें की मिगे वेरे गुडविल ती मरून ते आयली 4 जन महिಳೆಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವ म्हणून मरून ते आयली मरून ते कळ्ळें तिका आनी हांव ते प्रोग्राम चिके कंडक्ट केलो चिके हें केलें तिका हेल्प वय तशी ती आयले मीन्स मरून ते बग्गे आनी मिगे बग्गे तिका चड कळ्ळें कडे तशी ती ट्रान्सफर जावन बेंगलोर गेल्यार हांव अशी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो कडे अशी कोरोना कश्ट म्हूण तिका मेसेज केलें इमिडिएट तिणें कोणाक कितें एकलें सांगून ताणें दिव्या म्हयने मंथली दिव्या मंथली दुड्ड दिव्या ताका दिता म्हूण गेलो म्हाका 6 months पसून दुड्ड दिता आशिल्लो मंथली कोणगी तिणें सांगलेलो एक मनीस हय तिणें सांगिल्लो एक मनीस म्हाका मंथली दुड्ड इट्स 10,000 एवरी मंथ एवरी मंथ 6 months वय वय तिणें इतलें सांगलें की म्हळ्यार म्हाका कन्विन्स केलें निजा जावन एक सोशल वर्कर सुमार एक 50-60 हजार दिले वय वय तिणें पर्सनली तितलें एक 10,000 लाख तिणें दिलें आनी दुसरें दिवेशिल्लें
इट्स ए ग्रेट अँड भारी एक मिगा बघ एक तिणा एक लायक सोशल वर्कर तो कष्ट आसा भारी खुशी जाली म्हाका कन्सेप्ट फेर्नांडीस माई तुका हांव जीवन पर्यंत कृतज्ञ जावन आसता म्हळ्यार तूं कोणकी हांव कोणकी म्हळ्यार तुमी क्रिस्तांव अशें पुरो हांव हिंदू कोंकणी GSB अशें पुरो जाल्यार तूं मिगा वेरी गुड हार्ट लेखीन आस पळय मिगा लायफ बरी ना हांव क्रिश्चन लोकांक हांव एक कृतज्ञ जावन आसा म्हळ्यार तिणें म्हाका लायव्हली एग्जाम्पल समाज ऐकला एक आकाशवाणीचे उरलेले न्ही केलें केलें ताणें एक 20-30 तांणी दिलें पुरो जाणां दिलें पुरो जाण रिटायर जाल्ले आनी सर्वीस आशिल्ले गुलबर्गा सरान पेरला आसा ताणें म्हाका हांग केलो जाल्यार गुर्त कोन्न दिलो ताणें हागेले तहसीलदाराक गुर्त कोन्न दिलो तुमगेले वैभव ताका डिंकी डायनान सगळ्यांनी पळयला हा येस पडियार कशें आशिल्लो गी म्हणून सगळ्यांक गोत आसा हय तुमकां कश्ट आयले म्हळ्यार सगळ्यांक इट इज एम्पथी अयो ताका कश्ट आयले रे आमकां आयले म्हण कितें म्हणून सगळे हय आनी केलो सुब्राय चोक्काडी आनी अण्णप्पा बिल्लो मरवंते आनी सुभाष कामत एक चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा ताणें म्हाका गांवच्यान एक नंबर दिलें हांव कॉन्टेक्ट केलें ताणें फेसबुकाक घालता म्हळ्यार ताणें 40,000 रुपीज येवं तशें केलें तशीच आमगेले बस्ती मामान हय बस्ती मामा कॉन्टेक्ट केलें ना रे मागले कष्ट रे म्हणालो नाही बस्ती माम तुम्ही हे उत्तर सांगू नजा तुम्ही सांगू नजा तुम्ही कोंकणी हसते तुमगेले ताकद तुम्ही वर्क केल्लें पुरो म्हाका गोत आसा जबरदस्ती तुमी येस बस्ती माम तुम्ही हे कसं नाही म्हाका सांगचे नजा तुम्ही कितले सांगा हांव लास्ट थंय येता हय तुम्ही म्हाका आशिर्वाद करका तुम्ही म्हाका सपोर्ट करका तुम्ही असं म्हणून म्हाका कळका कितें पळयार बारे हजार आसा तूं वय बस्ती माम तुमगेले म्हाका गोत आसा तुमगेले एक सलेग आसा तुम्ही म्हागेले फॅमिली मेंबर वरी दायतो अकाउंट नंबर पेटय म्हूण म्हाका तें तशें येत म्हूण गोत आशिल्लें तागेलें तो सांगच्या फस्टचे कडक सांगता आनी कडे तागेलें एक सॉफ्ट आसा इज गुड हार्टेड म्हाका एमावंट पेटयलें ताणें आनी रेग्युलर कॉन्टेक्ट आशिल्लें देव बरें करो प्रत्येक मेसेजा फाटी म्हाका देव बरें करो आनी समाजा बग्गे तागेलें एक लायफ काडलें आसा म्हूण ताणें सगळे कोंकणी भाशे खातीर एक समाजा खातीर आनी आमी लायक जावन युनिटी आसका आमी चंदून कार्यक्रम करका आमी समाजा उन्नती कसं कोरक म्हणलें एक लायक हें आसता कोंकणी म्हळ्यार सकडी ओटू घालता आशिल्लो तो येस सगळें एक स्टायल आशिल्लें तो ही इज ए बँक एम्प्लॉय मॅनेजर जावन आशिल्लो जाल्यार ताका TF पळयत आसलें KK पळयत आसलें म्हाका दिसता हे बँकर्स की आनी कोण की एक ताका लायक एक ट्रेन अप केलो समाज कशी पब्लीक कशी आनी आमगेले कोंकणी उलयताले कशें आसका आमी ताणें बँक सगळें तांगेलें कॉन्टेक्ट अशें वचून ताका तें सर्वीस आसतना लायक हें जालें आनीक तुमकां एक पंता चोरान अटॅक केलेलें एक प्रकरण आसा सांगा हय म्हाका हांगा डेली सगळे डे रूम आसता आशिल्ले सांजेची काही एक फ्रेश शब्द एक वारा भोंवे म्हणून हांगा केन्ना 2020 की 21 केन्ना हें 20 हय हें 20 एंड 21 फर्स्ट सांजे रे हांगा नेहरू मैदान आसा नेहरू मैदानाची एक वॉक करता एक 8 घंटे इतल्याक हांव थंय बसून आसा फोन करून घेवन उलयता आसा म्हापशे एकलो आयलो म्हाका कॉलर धरलें म्हाका आश्चर्य जालें म्हापशे कॉलर जालें हय हांव चमकून वच्चे एक कॉलर धरलें कोण म्हणून म्हाका आश्चर्य जालें कडे पळयता एक फिजिकली एक मनीस म्हगेले कॉलर धरून घेवन म्हाका हें करता आसा दमता आसा तागेलें अर्थ म्हळ्यार म्हगेले पर्स म्हगेले दुडवाका म्हगेले कसन आसा वॅल्युएबल चेन की आनी कसन की दी म्हणून वय म्हाका ताणें हें केलें अटॅक केलें मारलें हें केलें म्हाका डावन केलो वय वय हांव सगळो पळो आनी ताणें म्हाका वापस कॉलराक कुते गळे हात घालो घालून घेवन म्हाका हांव कुगता म्हूण घेवन हांव कुगले आनी कोण येता म्हूण घेवन कुगू न्हय म्हूण घेवन गळ वतीता आसा हांव हो म्हाका गळ वतीता म्हणून हांव तें चुकोवन घेवच्या पर्स जाल्यार काडो म्हणून हांव पर्स काडून दिलें ताका पर्स घेतलें ताणें कडेर म्हाका ताणें होणी पक्का म्हळ्यार वापस उठोन आनी म्हाका हें धरता की हें करता की कुगत की म्हणून कितलो साध्य आसता तितलो ताणें अटॅक करून घेवन म्हाका डावन करून घेवन कडेर हांव डावन कंप्लीट जालो उलोवचें जायना आनी म्हाका सुस्त जालो म्हूण कळ्ळें कडेन उठोन गेलो म्हाका तें एक इन्सिडेंट भारी एक दुड्डू आनी कितले आशिल्ले एक 1,000 रुपया पर्स आशिल्लें ATM कार्ड आशिल्लें केलो आनी ATMान थोडे दुड्ड आशिल्लो तें खंयची एक नंबर ताका एक स्लिपांत की खंयची मेळ्ळें दुसरें स्लिप तुमचेर पासवर्ड तूं आशिल्लो दुसरें हय एक चीट करून घेतली नंबर पॉवर उडगा स्वता म्हणून दुसरें चीटी ATM कार्डान कांय ना जाल्यार दुसरें एक चीटी कशें की एक मेळ्ळी तें एक नंबर मेळ्ळें ताका पासवर्ड हय पुरा मेळ्ळी पुरा कळ्ळी ताका जाल्यार खंयची एक नंबर मेळ्ळें तांचे दुड्डू 1,500 रुपया काडली तुमकां मेसेज आयलो मेसेज आयलें राती 12 घंट्याक मेसेज आयलें हय
म्हाका तें एक लायफांत पुनर्जन्म मंगळूरांत म्हाका पुनर्जन्म एक TB अटॅक आनी एक ताणें म्हाका कॉलर हात घालून म्हाका अटॅक केल्लें हांव लायफ एंड जाता आशिल्लें की म्हणून ताणें म्हाका मिगेल मोबायल गिबायल आपणी मिगेल 2 आशिल्ले मोबायल तें काणी आनी म्हाका जीव सोडलो म्हाका जीवदान तें केलें म्हणलें सम मारलो सम मारला पोटार म्हाका दुखी तशें मारलें हय आनी म्हाका तो फिजिकली गट्टी आसा हांव वीक आसा आनी म्हाका डावन केलो ताणें फर्स्ट लेगून डावन करता गेलो पुलीस कंप्लेंट दिली की हय गेलो पांडेश्वर स्टेशनाक गेलो बरोवन दिलें आनी याके न्ही होद म्हळ्ळें कडेन तांणी आयलीं म्हाका त्या स्पॉटार आयलीं 2 जण पोलीस व्हेकल घेवन गेलो म्हाका त्या स्पॉटार पळयलें सगळें म्हाका मिगेल गेल्ल्यान थिंग्स केलो मेळ्ळें थंय सत्य हय सत्य मेळ्ळें आनी अशी तशी कशें की कन्नडका चश्मा तें मेळ्ळें आनी इतलें आनी तें पर्स गिर्स मेळ्ळी पर्स तो घेवन गेलो सो तें स्पॉट म्हूण कळ्ळें तांकां कडेन कंप्लेंट दिलें कडेन कशें जावना हांव हे विशय सांगनाशी दवर घेतलें आज हांव TV चॅनल ओपन करता नाही पोलीस हांगा कसं म्हळ्यार रे हांवें तुमकां निमगेल कसं म्हळ्यार रे पोलिसांनी तुमकां पळय कितलें लायकान ट्रीट केलां ट्रीट केलें तांणी त्या टायमार तुमकां कश्टा टायमार तांणी लायकान ट्रीट केला ना दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एडमिनिस्ट्रेशन इज गुड म्हणून हय हय नाही तांणी 2 पोलीस येवन कडेन तें पळोवन हें करून मिगेल रिटेल घेवन रूम हाडून सोडली म्हाका एक ब्रेकन घ्या येस कोंकणी भाशेन एकत्र कार्यक्रम आसा आमच्या वयल्या मारवंते प्रकाश पडियार कोरोना टायमाचेर ताच्या जिवितांत जाल्ल्या विशयांनी ताका हेल्प केल्ल्या मनशां विशयान तो खुल्लाम उलयत आसा राव आमचे पळय आमी कोंकणी भाशेन एकत्र कडेची एक सेक्शन आसा एक ब्रेक काण घेता स्वागत मग जनकोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रम असा आमच्यामध्ये असा मरवंते प्रकाश पडियार एक कोरोना एफेक्टेड आणि त्या टायमाचेर ताका TB आयली ताका सोरांनी अटॅक केले त्या वेळार ताजें काम केलें काम म्हळ्यार बारी पडलां म्हाका दिसता एक फूड एंड एकोमोडेशन दिवन मे बी 20 हय सांबाळ आसलें काम केलें बट एक लोकांच्या सहायान हांगाच्या मंगळूरच्या जनतेच्या आनी व्हड मनीस म्हळ्यार गुटान हेल्प करतले मनीस मुस्त आसात एकामेका ताणी हेल्प केले आनी एकामेका सांगून ताका कितले हेल्प केले म्हणलें तो धन्यवाद दिवचे पर्यंत ताका उलयता म्हाका कशें जालें की म्हळ्यार हे कोरोना टायम म्हळ्यार मंगळूर म्हळ्यार एक सौहार्द म्हणलें एक आमकां कॉन्सेप्ट जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार प्रकाश पडियार एक GSP मनीस आनीक ताका हेल्प केल्ल्या पैकी खंयचेंच कांय ना एवरीबडी हेल्प्स आनीक मंगळूरान ते परत ना म्हणलें आमकां बारीक जालें ब्रँड मँगलोर म्हणून आमचे श्रीनिवास नाईक दक्षिण कन्नड जिल्हा पत्रकारिता संघाच्या ब्रँड मँगलोर म्हणून केल्ले विशय असोच तो ब्रँड मँगलोर म्हळ्यार आमचे मध्ये कांय खंयचेंच ना मनशांक मनीस हेल्प करचें म्हणलें एक मात्र आसचें कॉन्सेप्ट तुमकां तशें हेल्प केलां सांगा आनी कोणाक तुमी एक वर्ड सांगता GS ಶಿವರುದ್ರ ಫಲ ಏನಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯೋ ಬಾಳೊಂದು ಋಣದ ಗಣಿಯೋ म्हळ्यार म्हाका हेल्प केलें नांव आतां पुरो सांगू जायना दय कोर म्हाका हेल्प केल्लें कोणी आसल्यार तांणी नांव सांगिना म्हूण लेखू नाकाची बारी एक भक्तीरी गौरवारी कृतज्ञ सांगता लायफ बोर्न कृतज्ञ जावन आसता कल म्हळ्यार म्हगे ब्लड तांगेलें हेल्प आसा म्हाका ताणें फूड दिला म्हाका ताणें आश्रय दिला म्हाका ताणें जीव दिला तशी म्हाका सपोर्ट केला सुब्राय चोक्काडे म्हणून सुळ्यांचो तो एक साहिती ताणें अशें म्हाका कॉन्टेक्ट जालें नंबर उलयतना ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ म्हणून ಹೌದು ಸರ್ म्हळें नंबर ಕೊಡಿ ನೋಡುವ म्हळें ताणें एक कोणीक सांगलें तिणें ದುಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟलो तिगेल गुर्त म्हाका ना हाणें एक जस्ट एक ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ मॅक्झिमम ದುಡ್ಡು आयलो अशी म्हाका तशी सुमार जणांनी केला उडुपी वासुदेव भट म्हणून तो आतां ना सरलो ताणें म्हाका रेग्युलरली ताका म्हाका फोन केलो जाल्यार ताका एक मेसेज केलो जाल्यार ताणें बँक अकावंटाक घालचें चेक पेटोवचें तागेलें रेग्युलर निमगेली तशी ताणें म्हाका हेल्प केलें आजूक म्हाका तागेलें एक फ्रेंड फिलोसॉफर एंड गायड तुमगेले एक आनी एक एंगलार तुमगेले त्या आयलेल्या दुड्डांत आयलेले ते कोडे तांतूं एक शेअर उरलेल्याक दिता आशिल्ले हय तें एक पार्ट म्हाका कोरका म्हूण दिसलें म्हगेलो अंडर भितर एक समाज सेवक केन्नाय आसता हांगा
लॉकडावन टायमार हांव समाज सेवा म्हळ्यार पेपरार कसं कोरोना समस्या आयल्या हांव पेपरार क्वेश्चन घालचें एक दिवस आन्सर येता तुमगे टाइम पास येस 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 हांव बारी इंट्रस्टिंग एक लायव्हली क्वेश्चन अनुभवसूच क्वेश्चन तें एक जनाक मेसेज मेळका म्हगेलें क्वेश्चन लायक आसा म्हणून तांणी सांगताले हांव क्वेश्चन घालचें नेक्स्ट डे आन्सर तें पेपर येता आशिल्लें TV चॅनल हांगा कोरोना हांगा सगळ्या हिरोज म्हूण सगळे आशिल्ले तांगेले सगळे सेवक समाज सेवक हांगेले तांगेले सगळे हांव तांगेली संवाद तांकां एक मोटिवेशना तांणी बरें काम करता आसता तांकां एक मोटिवेशन करता आशिल्लो तशें हांगा फूड वांटीत आशिल्लें फूड वांटीत हांव वॉलंटियर हांव एक 1 to 4 हांव एक कडेन राबचें कडेन म्हगेलें फूड घेवन येता आशिल्लो तांकां एक हांव एक आमी एक भाग जावका आमी फूड घेवचे पुरो जाणां लायन राबताची जाल्यार तें लायन करेक्ट जावची आनी प्रत्येक फूड प्रत्येकाला मेळटा तशी एंड पसून राबता तशी हें सगळें एक जबाबदारी आनी तांणी कोणकी एक माध्यमाचे आयल्या संदर्शन हांगा कशें चलता एक्सलंट अरेंजमेंट केलां मंगळूरचे एक लोकल एक गुड हार्टेड टिफीन हें तें तांकां हांव आकाशवाणी कॉन्टेक्ट करून दिलें जनार्दन मरवंते आनी मनसूर इब्राहीम मरवंत लॉरी ओनर्स ताचें एक हें तो ताणें लॉरीचें सगळें फूड दिलें तें आकाशवाणी कळ्ळें तांणी ताका संदर्शन केलें जनार्दन मरवंते तो एक सोशल वर्कर तांणी अंगणवाडी हांकां आशा कार्यकर्ते तांकां हांकां दुड्ड दिलो तें एक हांव आकाशवाणीक टच करचें हांव एक मिडिएटरशी तशी म्हगेलें समाज सेवा आनी एक वृद्धाश्रमाक म्हगेलें डेट ऑफ बर्थ दिवस हांव वृद्धाश्रमाक एक कॉन्टेक्ट करून एक दुड्ड दिवं म्हगेलें जेवण तितल्या जनाक एक जेवण जावं तशी हांव कडेन पयशे दिता हांव येना कोरोना टायमार सगळें येवचें ना जेवण जेवचें ना जे म्हणटाचे तुमी जेवण एक दिवस घाला तांकां म्हण हांव पयशे दिले ताका एक सन्मान केलो तशीच बुक्स लायक कोणके बूक करता म्हणलो बुक्स करता म्हणटा तें एक लायक एक ज्ञान येता बुक्स वाजूका हांव आज कसलें एक ज्ञान घेतलें ना तशी बुक्स म्हगेल्या अन्नाक म्हगेल्या अम्मा बुक्स वाजूच बारी पिशें भयण्या गिण्या तशी म्हाका आयलां तें आजूक हांव न्यूजपेपर आनी एक बुक्स रिडींग बारी एक रेग्युलर तुमगेले अंडर हांव चिके एक कवी की कवना वाचना की हें सगळें शिकिल्लें ताजे निमित्त तें करता करता आयलें तशीच हांव बुक्साक एक थोडे दुड्ड पयशे दिले तो लायक बुक्स करता म्हणटना आमी हांव कोरोना कश्टर आसा जाल्यार म्हगे अंडर एक समाज सेवक आसा आमी समाजाक 1 हनी 10 रुपयांत 1 रुपया अशी आमी दिवका म्हणून दिलें तशी म्हाका मस्त लोकांना दुसरे पयशे घेवन दिले अण्णप्प बिल्लो मरवंते म्हणून बॉम्बेचे बेंगलोरचे मरवंतेचे तांकां कॉन्टेक्ट करून ताणेची ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು म्हणून तांणी पयशे आयले म्हाका बॉम्बेचे बेंगलोरचे मरवंते पुरो ताणें घेवन दिले सोमय बिल्ला म्हणून तागे वोट आशिल्ले ताणें म्हाका वर्क करून दिलें ती कंडापटे कोरोना आशिल्ले जाल्यार म्हाका पयशे आयले हरिकृष्ण पुनरूर म्हाका स्पंदना केलां आनी हांगा लिडींग केलो जन व्यापारस्त केलो जन आमगेले कम्युनिटी आनी तांणी सगळें हेल्प केलें आता तुमी आनी मुकले तुमगेले प्लॅन कसो हां मुकले म्हळ्यार म्हाका एक सांग तुमी कितली 60 जाली की आतां 60 आतां हे जुलैक म्हाका 60 जाता घर ना घर ना आनी जॉब आनी सोदुका मात्र वय जॉब खंयचे एक म्हाका हे जे कशी करूं साध्य आसा त्या हॉटेल लायन जाता की ना की म्हणल्यार चिके आसा एका मेस की आनी की चिके सान पुट्ट जॉब म्हळ्यार हांव मॅनेज करून वता तशी कला म्हळ्यार तशी फुल्ल एनर्जी आसका फुल्ल हे हॉटेल लायन जॉब हेवी ड्युटी 10-12 घंटे वर्क करता आतां ते जाता की ना की म्हूण चिक्के हें आसा कशी जाता पळोवका तें एक आतां उलयता आसा चिके कोरोना निमित्त चिक्के डिले जालें मेडिसीन आनी आसा की आसा डायबिटीस मेडिसीन आसा आनी अशी चिकेची हेल्था विशयान चिके मेडिसीन चलता आसा ट्युबरक्लोसीस तें कंप्लीट क्लियर पयलीं टेस्ट केलें तें क्लियर जालें वय वय चिके इम्युनिटी पॉवर चिके उणें आसा एक डायबिटीक आनी हे हॉटेल फूड भायल्या फुड्डाचे वचून हे होम केअर आशिल्ल्यान चिके चड हेल्थ व्हरता बट हांव आउटसायड फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स लॉर्ड जंत्र वय 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 जाल्यार तेका हांव बारी केअरफूल घेवन गेलो बरें हेजेर आसा तशी लॉर्ड जंतूच रावचे वय 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 सेम लॉर्ड जंतू आसा आनी तंतू म्हाका अगत्याची सगळी वेवस्था आसा तशें जावन हांव हे कोरोना टायमार व्हेरी केअरफूल जावन रावका म्हणले खातीर का हांव तें सेपरेट दुसरें कोणी हांतू वट्टू रावचें कशें की कॉमन पीजींत रावचें तें सगळें कोणकी येवचें अशी सगळें जावनय म्हणल्यार स्पेशली वय वय हे कोरोना खातीर मात्र न्हय जाल्यार पीजी की आनी उणेच कशें कितें जाता तशिल्लें जाल्यार सेपरेट रूम आनी हें सगळें फेसिलिटी आशिल्लें तशें जावन हांव ताका एडजस्ट करून रावका पळय म्हाका जॉनर्स ना आतां तुमगेले अशी कश्टार आशिल्ल्यान तुमगेले कसं एक मॅसेज आसलें सांगा हाव टू कशें हें विल पॉवर दोळे दिसना विल पॉवर होप दोळे दिसना बट आमगेले उतरान आमगेले व्यक्तित्वान आमगेले एक्टिविटीसान आमगेले विल पॉवर आमगेले कॉन्फिडन्स आमगेले करेज करता
आय एम तितलं करेज आसतलो, तितलं कॉन्फिडन्स आयलें, तितलं विल पॉवर आयलें एक ಕೆಲವು घटना निमित्त आनी कश्ट आयिल्ले निमित्त फेस करता आनी समाज म्हाका आसा समाज रुपी भगवंताक पांय पडटा, प्रत्येक डोनर्साक तांकां पांय पडटा, फिजिकली तांकां तितले रेस्पेक्ट दिता आनी एवरी डे आय एम रिमेंबरींग देम कला म्हणून म्हाका तांणी जीव दिला, तांणी म्हाका फूड दिलें, तांणी म्हाका कसन अगत्य आसा तें पुरो दिलें. 19, 20, 21 3 वर्ष जालीं न्हू. आ भाई तितले वर्स तांणी म्हाका पळयला, म्हगेलें फूड की म्हगेलें अकोमोडेशन की म्हाका मेडिसीन की म्हाका डेली एक्सपेन्सीस पुरा मिनिमम एक्सपेन्स जाल्यार तेका सुमार जाता जाल्यार तितलेंय तांणी म्हाका कश्ट म्हणल्यार काय साहित्य लोकांना, पत्रकर्ता लोकांना, समाजसेवक लोकांना, व्यापारी लोकांना, LIC एजंट्स हांव फॉर एजंट जावन आशिल्लो तांणी केलो जाणां कलेक्ट करून तांणी म्हाका एकल्यान दिला. तशी म्हाका क्रॉस सेक्शन्स ऑफ सोसायटी म्हाका हेल्प केलें आसमो आनी इवन क्रिश्चन इवन मुस्लीम तांणी म्हाका हेल्प करचे मुखार आयिल्ले. म्हाका तें एक विशेष हें दिसता. आमगेले करावळी अशें वचून मंगळूर अशें वचून म्हाका तांगेलें एक हेल्प मेळ्ळें आनी हांव तितलें तांकां बारी हज्जार आसा. प्रकाश पडियार मॅम तुमगेले म्हाका अशी साहित्य कवी गोष्टी आनी बरें गुर्त जाल्ले. हय पुढे तुमगेले इले इले गुर्त आशिल्ले. हय तुमी 1 घंटो भर तुमगेले एक कोरोना टायमाचेर कशी पुरो एक्सपिरियन्स म्हणल्या विशयात आमगेल्या दर्शकाक तुमी विवरण दिलें, एक्सप्लेन केलें आनीक कोण पुरो हेल्प केला तें जाती मता बेद सोण तुमी तांकां होगळशिलें. हय आमच्या टायमाचेर जाला Yes. कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां जावन तुमी आज हांगा आयलात. तुमकां मुखल्या तुमगेलो नंबर दिवं काय की? नाका मुखल्या लायफांत आयुरारोग्य भाग्य पुरो येवो. येस तुमकां देवो आनीकी मस्त वर्सां आवक दिवो. येस आनीक तुमगेलें साहित्य काम तुमगेलें हेल्प करचें काम सर्व लोकांक मेळो म्हणून आशेन तुमकां आयलेल्याक देव बरें म्हणटा. येस समाज आसा आमकां आमी समाजाक आसका समाज आमकां खंडीत आसा म्हणल्यार म्हगे लायव्हली एग्जाम्पल तुमगेले उलयनाशें आशिल्लें उत्तर मस्त आसा बट तें हांव सांगता आसा कसं म्हळ्यार एक समाज म्हणलें बारी एक पवित्र बारी चांग आसका तें मेंटेन करी जाय. आमी चांग केल्यार दृश्टी आनी ते सृश्टी आमी कशी पळयताची. रेमंड रुकुनामाम तुमी म्हाका बारी एक म्हगेलें संदर्शन करून म्हाका विशय भितरवेलो आशिल्लो भायर हाडलेलो व्युवर्साक म्हगेले निमित्त केलो माहीत मेळ्ळें. आमी अशी मुखार सून लायफ काडया म्हगे लायफ भरून हांव अशी समाज सेवक जावन म्हगे लायफ लीड करता आनी म्हगेले स्वंत एक लायक उन्नतीक हांव प्रयत्न करता म्हणून धन्यवाद करता. कृतज्ञता. कोंकणी भाशेंत कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असलेले प्रकाश पडियार मरवंते आपल्या कोरोना टायमाचेर ताचें काम गेल्ल्या सगळ्या कशें ताणें फेस केलें आनी म्हणल्या विशयात एक आसक्तदायक जावन आमी ताका आज आपणाडलो. 189 एपिसोड आयचो तुमी आनी आमी सांगता बरोबर आसा केलो. हांव रेमंड कुरेता कोडे परवाच्या एपिसोडांत परत मेळटा आनी एक नवो हाडून कोंकणी मायेच्या सेवे खातीर तुमकां समेस्ता नमस्कार.